भुरग्यांनी एक्सेल ट्युशन गोवा बोर्ड या चॅनलान तुमकां माये मुगाचो येवकार। आज आमी आज्याचो आशिर्वाद हो इयत्ता दुसरेचो धडो वाचया। एक दीस एक जाणटो मनीस खोबऱ्याची पोटली घेवन तेलाची गिरण सोदतालो। जाय तो वेळ गेलो पूण ताका गिरण मेळ्ळी ना। मार्गाचे कुशीक 3 भुरगे बशिल्ले, ते वाळेस आसले। मेळत त्या मनशाक तिडायताले। वरभर चलूनय गिरण मेळ्ळी ना देखून तो एकट्या भुरग्याक विचारपाक गेलो, बाबू तेलाची गिरण लागसरच आसा रे? हय हय, चल मुखार, त्या झाडा फाटल्यान आसा, पयल्या भुरग्यान जाप दिली। तो मनीस झाडा कडेन गेलो पूण गिरण मेळ्ळी ना। तेन्ना ते भुरगे ताका चाळोवपाक लागले। जाणटेलो निर्वेशन परतलो। परत येतना ताणें दुसऱ्या भुरग्याक विचारले। दुसऱ्यान जाप दिली, आज्या तेवटेन कित्याक गेल्लो? गिरण हेवटेन आसा। दुसऱ्याली जाप आयकून तो तेवटेन गेलो पूण तेवटेनय गिरण नाशिल्ली। तो परत आयलो। इतल्यान तिसरो भुरगो जाणटेल्याक सांगपाक लागलो, आज्या गिरण त्या झाडा मुखार आसा। तो वतकच ते किटकिटपाक लागले। मुखारय जाणटेल्याक गिरण मेळ्ळी ना। तो परतून मार्गार आयलो। तसोच विसव घेवपाक कुशीक बसलो। अचकीत ताका एक दुसरो भुरगो दिसलो। भुरगो शाळेंतल्यान येतालो। जाणटेल्यान ताचे कडेन गिरणीची वासपूस केली। बाबू, तेलाची गिरण मातशी दाखयता? यो यो, तेलाची गिरण हांगाच आसा। आज्या खारशेता कित्याक? पोटली जड लागता, दी ती हांगा। भुरग्यान पोटली आपल्या माथ्यार घेतली। भुरगो ताच्या वांगडा गिरणीर गेलो। तो घरा वचपाक लागतकच जाणटेल्यान ताका आशिर्वाद दिलो, पुता, फुडाराक तूं खूब मोठो मनीस जातलो। मुखार तो भुरगो खूब शिकलो। ताचो फुडार खरोच बरो जालो।